गोंयांतली येरादारी अदीक सुरळीत आनी सुलभ करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा म्हजे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च केलो। ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं प्रवाशांक मोटरसायकल टॅक्सी बूक करपाक मेळटली। ह्या सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। खासगी गाडयो घेवन लोक पायलटांचो वेवसाय करतात, तांचे विशीं सुवाळ्याक जमिल्ल्या पायलटांनी मुख्यमंत्र्याक मदींच प्रश्न केलो। खासगी दुचाकी वापरून पायलट वेवसाय करतल्यांचेर खर कारवाय जातली। बेकायदेशीरपणान वेवसाय करतल्यांच्यो दुचाकी जप्त करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच गोंयांत कांय सरकारांनी सुरू केल्ल्या रेंट बायक येवजणे खातीर पारंपारीक पायलट वेवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। प्रायवेट गाडी पायलट म्हणून ह्याच फुडें चलोवंक मेळचे ना। म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले, त्यो गाडयो बंद करूंक लायता 100%। चलो, गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालांत हो बिझनेस सुरवात जालो। 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले, काळांतरान ते कमी जाले। मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो। म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो। त्यांनी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळ्यो ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें। बट एनी हांव तितून वचना। बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही। वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी जशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाचो विचार तेंच्यांनी केला। गोंयांत पायलटांक इलेक्ट्रीक बायक खरेदी करपा खातीर सरकारा कडल्यान 50% अनुदान दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केली। दुसरी गजाल, आमकां आतां ह्यो बायक ह्यो पयलीं पेट्रोलाचेर ज्यो चलताल्यो त्यो आतां ई बायक येवपाक जाय। म्हणजे तुमकां पेट्रोलूय घालचें पडपाक जायना, जेणे करून तुमकां सवाय पडपाक जाय। म्हणजे पेट्रोलाच्या पेक्षा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बायक जरी कॉस्ट पयलीं चड जालो जाल्यार डेली पेट्रोल घालूं नाका। दिसाक जे 100 रुपयाचें पेट्रोल घालता ताच्या ऐवजी दिसाक 10 रुपयाचें चार्जिंग जालें जाल्यार कंप्लीट गाडी चल्ली। म्हणून गव्हर्मेंटानूय ठरयलां की आमी ह्या दिसांनी सुरेश ठाकूर कंटिन्युअसली उलयतालो की ह्यो बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयलीं ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा, एक ताका वे आवट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप। आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा। कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसात 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपा खातीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।